आज एक विक्ट्री 50 इयर्स जाली आमच्या वेलसांव जेन्ना एक ज्वारी आग्रो केमिकलान एक पायप सोडले आनी हे पायपा उद्देशीं जायते नुस्तें मोताले इश्यू जायते जाताले ते हांव परत ते परतून रिपीट करना. आतां रिसंटली 4 म्हयने जाले नुस्तें मरपा लागले, जायते इश्यू हायलायट जावपा लागले आनी जेन्ना बाब एलिस्टन हो एक यूथ टायर जालो पळेन की एका आतां कितें करया आनी जेन्ना मुगे एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका ही नॉलेज आहलोली की ते पायप ज्वारी आग्रो केमिकलान 1967 येयला तेन्ना ते पोल्युशन थिंग सोडटाले ही सगळी हांवें ताका म्हायती दिली आनी म्हायती दितकच तेणी आपल्याचो वावर कॉमेस केलो आनी हेजे वावर कॉमेस करता 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 आमी MLA बोगले गेले आनी MLAक आमी हाडून थिंगा दाखयले कित्याक MLA न्यू MLA खबर नासली. ताचे पयले जायते MLA जाले, एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले, पूण हेजेर सगळें खबर आसलें पूण कित्या कारणाक हेजेर हात घालनासलो तो म्हाका म्हायती पूण दाखयताले लिडर की नुस्तें मोता मनशां त्रास जाताय. पूण जेन्ना हे भावान हे आमच्या युथान जेन्ना हो इशू काडलो हो इतलो गाजलो आनी तेजे बराबर लोक रावलो बराबर आनी लोक रावतकच जेन्ना आमी MLA हाडून दाखयले MLA सरप्रायज जालो येदी व्हडली पायपां थिंग घातले आनी तांकां कंक्रिटान बंद केले. हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पळयलां. आज लोकांक हांव सांगूंक सोदतां एक विक्ट्री आमकां मेळ्ळ्या ही म्हणल्यार की ज्वारी आग्रो केमिकल कंपनीन केन्ना एक्सेप्ट करूं ना हितून पोल्युशन जाता. आतां जेन्ना प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेड जेन्ना तेणी तेंच्या ताब्यांत घेतली आनी तेणी हे पोल्युशनाचेर बोवाड जाली तेणी आज एडमीट केलें की येस तितून पोल्युशन वयता आनी नुस्तें मोता आनी हेका लागून जेन्ना आमच्या MLAन गांवच्या आमच्या बाबा एलिस्टनान ही बोवाड चालू जातकच पोल्युशन बोर्डान थिंगा येवन तपासणी केली आनी कळ्ळें की येस तितून पोल्युशन जाता आनी पोल्युशन जाता म्हणून पोल्युशन बोर्डान तांकां फायन मारलें. हें सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक लोकांक खबर आहा. आतां हे रिसंट जे आज ऑर्डर हेणी प्रदीप फॉस्फरस लिमिटेडान एक्सेप्ट करून तेणी आज बरोवन दिला की लायन काटिंग एट द सी फॉर द रिमुवल इन द प्रोसेस एंड कंप्लीटेड डिसमेंटलिंग पोस्ट रेट. तेणी आज बरोवन दिला की आमी तेणी पायपलायन स्टॉप केली, तेणी डिसमेंटल केली. ही एक व्हडली खुशालकाय खबर की जेन्ना कोणा कडेन जावं ना हे 50 इयर्सान ते आमच्या MLAन दाखोवन दिलें की आपल्या म्हणजे मुखार सरोन हें आमकां आज लोकांक पीस मेळ्ळो. सांगपा म्हणल्यार ही स्टोरी जालोली 1 वर्स पयलीं जेन्ना आमचे ते गांवांक ते युनियन म्हण हेण्ण आहलोले तेन्ना ही स्टोरी भायर सरलोली. तेन्ना जेन्ना हांव तें उदक टेस्टींग करूंक गेलो तेन्ना म्हाका उदकां आमोनिया मेळ्ळें तेन्ना कोणें एक्सेप्ट करूं ना आनी सगळ्यान होकाण केलोली. सो हांवें तो इशू न्हू हांव रावतालो बाबा तें उदक सारकें टेस्टींग करून सारकें पोल्युशन बोर्डा धाण सगळें हांव ज्या निकालाचेर पावतलो तेदूच हांव सारकें लोकांक सारकें कितें तें दाखयतालो. आनी हे फाटी सांगता म्हणल्यार देव बरो आहा सारको. देवान न्हू नुस्तें आख्खे प्रायेचें मोल दाखयलें लोकांक आख्खे. हो आतां न्यूज जाला, स्टेट न्यूज जायन नॅशनल न्यूज जाला आनी सगळ्या खबर कळ्ळें. हॉट टॉपीक म्हणटा तें वेलसांव. नुस्तें फकत वेलसांव कित्याक मरपा लागलें हें सगळ्या लोकांच्या काळजान ही भिरांत उरली. तेन्ना सारकें प्रॉब्लम म्हणटा ती पायपां. ही पायप केन्ना कोणें खंयच्या न्यूजाचेर दाखोवं न्हय. हांव थिंगा मोदें पोवन हांवें ती पायप चोयली आनी म्हाका दिसलें बाबा हे पायपांतल्यान कितें तरी भायर येता आनी बेश्टें नुस्तें मरपा ना. तेन्ना सारकी कळ्ळें बाबा हे आमोनिया थिंगा सोडून येतलें नुस्तें मोरता. आयज आमी नुस्तेकार भाव रडटाय थिंगा कोणाकूय नुस्तें पडना कित्याक हे कंपनीन आमगेले आख्खे पायपांतल्यान सोड ते आमोनिया सोड काबार करून उडयलो आख्या नुस्तेकाराक. आनी हितूंक जायते जाणांन पॉलिटिक्स करून आख्या आपणागे वोट बँक करपाक गेले. बट आयज आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमकां सांगूंक सोदताय आयज आमचे एक स्टेजीचेर हांवें पयर न्यूजाक सांगलेलें बाबा ते एंडींग पॉयंट पावलो म्हणून. आयज तेणें एक्सेप्ट केलें की पायपांतल्या फरें आमी पोल्युशन सोडटाले आनी पायपां आयज डिसमेंटल केले. सो हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता सर वा ब्रोकोजी कित्याक सरा आमची जायती हेबडाय केली बट सरान आमकां केन्ना सोडलो ना. प्रॉपर गायडन्स दिलें आमकां. सर हे एजीचेर देखून ते दिस हॉस्पिटल आसतना म्हजे बारा पळयलो कित्याक सरा सांगलें सर दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू तूं मातशें यो आमचे बाराबर. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA फर्स्ट टायम थिंगा येवन ती पायप चोवन कितें तरी तेणें मेजर घेयलो
जाय दिसान तुमचे फुड्यान पावले हेजे पयले मिडिया मुखल्या उलयले की आमी कंप्लेन केलोले आमी कंप्लेन बट क्वेश्चनाचो आन्सर कितें वेर इज द एंडींग पॉयंट आफ्टर सो मेनी इयर्स हो एज अ एंडींग केन्ना कित्याक येवना तुमचे कडेन तुमचो MLA आहलोलो तुमचे सगळे आहलोले तुमकां हें कित्याक जावना करपाक आयज तुमचे फुड्यान जाय जाण येतले आम केलां म्हूण दाखोवपाक तेंकां क्रेडीट घे जाल्यार घेयनी बट जीत ही आमगे वेलसांवकाराची जीत आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचे जे न्यू एसोसिएशन सेंट पिटर एंड पॉल वेलसांव जे मेंबर आहाय तेणी ते सगळे म्हजे फाटल्यान उबे रावले आनी एक ताळ्यान तेणी सगळ्यांक सांगलें काडपाक जाय ते जाय आनी हांव थँक्यू स्पेशल म्हणटा आमचो बाप पेले बेनावलीचो तेणें म्हाका एक उतर सांगलें एलिस्टन स्वता आहा जाल्यार आपूण तुजे फुड्यान उबो रावतलो आनी ते एंडींग जावपा पासून आपूण तुजे फाटल्यान उबो रावता म्हळ्यार रावतलो कितें जावं कित्याक नुस्तेकार इज द प्रायोरिटी आयज आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आयज आमी सगळे एकवटान जर आहलोले न्हू हे केन्नाय हे भायली हे कंपनी थिंगान ही पायपांतल्या सोडपाक तांकां इतली औकात आसपाना आसली तेन्ना जेन्ना डिवायड एंड रूल जाता न्हू तेन्ना सदांच कोण ना जाल्यार कोण भायलो येता आनी आपणाक गेले ऑपॉर्च्युनिटी सोदता थिंगा बाबा हे कितकोन आमी हें केल्या जातले सो हांव पळय ते दुसरे फाटल्या दिसान मायग्रेट्सान गेले प्रेस घेयले तेणी आयज उलयले की बाबा हिंगा पोल्युशन जायना हांव तांकां सांगूंक सोदता हें पोल्युशन जायना जाल्यार पायप कित्याक काडले आयज सो हे आमचे गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकवटान रावन कसले झूज आसत जाल्यार एकवटान रावले न्हू ते झूज कंप्लीट करपाक जाता ही आमगे आख्या गोंयकारांक मॅसेज